साळगावच्या लक्ष्मीनारायण देवस्थानाचो महोत्सव तुका म्हणे आता ह्या नाटकान सोंपलो। साळगावच्या थळाव्या कलाकारांचो देखणो अभिनय, मोवाळ गावप आणि भाई शेवडेचे सुमधूर संगीत साथीक लागून प्रयोगान उंची गाठली। साळगावचो स्वताचो असो एक संस्कृतीक इतिहास आसा। नाट्यकलेविशींचो मोग हांगाच्या कलाकारांच्या आंगात रसरसून भरला। ह्या वाठारांत समाजीक नाटकां जातालीं, केन्ना तरी पद्य नाटकांची परंपरा आसली, पूण मदले काळात ती खंडीत जाल्ली। तुका म्हणे आता ह्या पु ल देशपांडेंच्या नाटकान पद्य नाटकांची परंपरा सुरू जाल्या। घेवया काय नाटकांतले देखण्या प्रसंगांचो आस्वाद। उघडले स्वर्गाचे द्वार, थँक यू मिस्टर ग्लाड हे सारकिल्ली नाटकां गाजोवपी थळावो प्रतिभावंत कलाकार प्रदीप पाडगांवकारान थोडे भितर नाट्यकलेच्या इतिहासाचेर उजवाड घातलो। ऐकात। साळगांवच्या लक्ष्मीनारायण मंदिरात अंदू वर्ष पद्दती प्रमाण लक्ष्मी पूजन जालें आनी समितीन 9 दिसांचे कार्यक्रम घडोवन हाडले। वेगळे वेगळे कार्यक्रम जाले, तातूंत भजन, कीर्तन, स्वामी समर्थ शिवोले गटाच्यो आरती, ऑर्केस्ट्रा, प्रश्न मंजुषा आणि नृत्य स्पर्धा, तशेंच 2 नाटकां सादर जालीं। अंदू गांवच्या स्थानीक कलाकारांनी उमेदीन फुडाकार घेवन नाटकां सादर केली म्हणून लोक खोशी जाल्यात। खूब वर्सांनी ही नाटकां साळगांवच्या लोकांनी केली, नाजाल्यार मदीं भायलीं नाटकां हाडटाले। तातूंत खास करून सांगपाचें म्हणजे म्हाज्या म्हायती प्रमाण खूब वर्सां साळगांवच्या रंगमंचाचेर संगीत नाटक जावून आशिल्लें। जे भुरगे हांगाचे साळगांवचे गायन शिकल्यात, संगीत शिकल्यात, तांणी फुडाकार घेवन अंदू संगीत तुका म्हणे आता हें नाटक सादर केलें। ह्या नाटकाक प्रेक्षकांचो बरो प्रतिसाद मेळ्ळो, बरी उपस्थिती आशिल्ली, गायन बरें केलें म्हणून लोकांनी तोखणाय केली आनी अशे रितीन फुडाकार घेवन गांवच्या स्थानिकांनीच नाटकां सादर करचीं, संगीत नाटकां सादर करचीं अशें लोक उलोवपाक लागल्या। गोवा 365 खातीर साळगांवच्यान जवाहर बर्वे।